नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजीत करपी 2 कंपन्यांचेर घातल्यो केशी. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची विधानसभेत म्हायती. आमदार बेंझीन मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. पॅरा ऑलिंपिकात वांटो घेवपी खेळगड्यांक दितले प्रशिक्षक आनी खासा अनुदान. खेळा मंत्र्याची केदाराक जाप. पदकां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक चवथी पयली भेटयतले इनामां मंत्र्याचें आश्वासन. सुलभ शौचालयांत गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार करतले खर कारवाय. आमदार डिलायला लोबोच्या प्रश्नाक पर्यटन मंत्र्याची जाप. आरडीए खाला दर एका मतदारसंघात करून घेता 2 कामां. मंत्री गोविंद गावडेचे विधानसभेत आश्वासन. केंद्राकडल्यान मेळपी निधी बंद जाल्ल्याची माहिती. कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान मांडवी न्हंयत सापडली अनोळखी मनशाची कूड. पुलिशेन पंचनामो करून पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिली कूड. पणजे महानगरपालिकेन राजधानीतल्या धोकादायक झाडांचे रान खात्या वरवीं केले सर्वेक्षण. पणजेत आसात 91 धोकादायक झाडां. रान खात्याच्या परवानगी उपरांत उडयतले कातरून. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजीत करपी इंडिको आनी एनक्यूब ह्या 2 फार्मा कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यो. तशेंच सत्र न्यायालयात तांचे आड केशी दाखल केल्ल्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरातान विधानसभेत सांगले. खासगी क्षेत्रांत गोंयकारांच्या नोकऱ्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार बेंझीन लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजीत करपी कंपन्यांचेर कितें कारवाय केल्या असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. तशेंच गोंयच्या उद्देगांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय अशी मागणी आमदार विरेश बोरकारान केली. Our Goan boys like to go also on the ship. And now shipping background antlo. I can bring shipping companies to Goa. I have already started. I am taking initiative. Chief Minister is aware of these initiatives and he has also appreciated that we are bringing shipping companies to Goa. So zat zalyar I think we should identify a space. If you can give us space, I will start getting shipping companies to open up offices in Goa. Investment Promotion Boardache lakhs of square meters of land was given. And investment was promised. How many jobs are given and how many jobs are given to Goans? At instances, I believe jenna te pharmache jenna 3 companies advertised the post outside Goa. Chief Minister had to intervene. Then they released a statement after Chief Minister intervening. Why they are not informing you in the first place about this position? Why is the Employment Exchange not aware? What action you have taken on Ciplas or N-Cube when they are advertising our position? Can you take action? Okay, you can't take as per the law. गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजित कंपन्यांक 500 रुपया दंड आशिल्लो. तो आतां 10,000 ते 1 लाखा मेरेन वाडयला. त्या भायर कायद्यान दुरुस्ती करून तांकां बंदखणीची ख्यास्त लेगीत करपाची तरतूद केल्ल्याचें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. As far as advertisement, there was 2 companies which had advertised the post outside. We have already issued them Indico, Pharma, and N-Cube. Show cause notice has already been issued to them, and a case has been filed by in JMFC. And plus, we have come up with this thing. First, there was this thing that if anyone defaults as far as this act is concerned, where advertise this thing outside is concerned, the fine was 500 rupees. So it was becoming very convenient actually for them. Even if they advertise and they paying a fine of 500 had no meaning whatsoever. So we have amended basically that this thing, that we have increased the fine to 10,000 rupees, 1 lakh, and plus a fine plus any imprisonment also we have done that. Bureau report, Gomantak TV. ह्या वर्सा पॅरिसात जावपी पॅरा ऑलिंपिकात वांटो घेवपी दिव्यांग खेळगड्यांक खाशेले अनुदान तशेंच एक बरो प्रशिक्षक रोखडेच दितले. तशेंच राष्ट्रीय खेळां सर्तींत पदकां जिखिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांक चवथी पयली इनामां दितले अशें आश्वासन खेळां मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत दिलें.
अंदू वर्सा पॅरिसात जावपी पॅरालिम्पिकांत वांटो घेवपा खातीर दिव्यांग खेळगड्यांक खाशेले अनुदान तशेंच एक बरो प्रशिक्षक दिवपाची मागणी आमदार केदार नायकान विधानसभेत केल्ली. पॅरा खेळगड्यांक बरो प्रशिक्षक दिवपा बरोबरूच गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे उतर ह्या वेळार खेळा मंत्र्यान दिलें. Because if we can win 202 medals for Special Olympics, आम्ही जर टार्गेट ह्या वाटी केले आणि बरी ट्रेनिंग तांकां दिली, एक स्पेशल ट्रेनर, डेडिकेटेड ट्रेनर जर आम्ही तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमकां आनीक एफर्ट्स घालचे पडटले आनी स्पेशल फंडूय तांकां अलोकेट करचो पडटलो, स्पेशल ट्रेनर तांकां दिवचे पडटले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी मातशें कमी पडटा आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणे हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा तांकां आनीक आमी उत्साह दिवया, तांकां आमी ट्रेन करुया, जे करून आमचे गोंयचें नांव ती आनीक वयर काडटली. स्पीकर सर, ताणीन जो पॉयंट केल्लो आसा की पॅरा ऑलिंपिक एसोसिएशन्स किंवा ते आमचे पॅरा एथलीट्स जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन. पूण आमची ट्रेनिंग जी आसा ते बाकीचे सगळे डिजेबल म्हणू नका किंवा आमचे बरे लोक म्हणू नाकात, तांकां सगळ्यांक एथलीट्स तांकां आमी ट्रेनिंग दिवपाचें आमचे कडेन ऑलरेडी प्रोविजन आसात. वेगळे वेगळे स्टेडियमान भितर कॉम्प्लेक्सा भितर आमी ट्रेनिंगूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसात. आनी अशी रिक्वेस्ट अजून पर्यंत आमकां तशी आयले ना. आनी रिक्वेस्ट जर आयली जाल्यार डेफिनेटली तुजो जो विशय जो आसा तो आमी डेफिनेटली करतले. कारण म्हाकाय प्रावड फिलींग आसा, कारण आमकां फाटल्या फावटी इवन आमचे स्पेशल ऑलिंपिक्स जी जाल्ले आशिल्ले बर्लिन थंय गोंयकारांक खातीर जवळ जवळ 19 मेडल्स आमकां मेळिल्ले आशिल्ले. तांकां आमी प्रायज मनी आमी दिल्लो आसा. तांचे आमी शाबासकेची थापूय दिल्ली आसात. आमचे आदरणीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांचे फुडाकारान आनी कमिशनर तांच्यांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली. जे पॅरा एथलीट्सा बरोबर आमचे जे एथलीट्स जे आसात त्यांच्या खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो आमकां करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसात. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक येता ते चवथी पयलीं जाहीर केल्ली इनामां भेटयतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन विजयाच्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. Will government provide coaches, coaching camps, complete set of kits and equipment, travel grants for the athlete +1 before purchasing the ticket and pay their prize money on time? In the year 2022-23 आम्ही जवळ आणि 23-24 57,980 रुपया आम्ही रिलीज केले आसा स्पोर्ट्स किटा खातीर. आणि त्याच प्रमाणे आम्ही त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा. हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आणि नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड. आता लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा. लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे, ह्याच वर्सा चवथ मरे. हय चवथ येत रावतली. हय पळय, हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर. कारण हांवें 2 फावटी हें 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथी पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा. आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दिता ऑल द प्रायज मनीज विल बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सुलभ शौचालयांत गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार पर्यटन खातें तांचेर कडक कारवाय करतले म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत उलोवप केलें. वागातोर दर्याचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची आनी चेंजिंग रुमांची सामकी अवतिकाय जाल्या. तशेंच सुलभ शौचालयांत वचपी लोकांकडल्यान चड पयशे घेतात म्हणून आमदार डिलायला लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो, ताची जाप मंत्र्यान दिली. स्पीकर सर, एक सुलभ टॉयलेट हा वागातोर which was हो क्वेश्चन घालचे पयले which was in a very bad state. आणि क्वेश्चन घातले म्हणटकूच आनी हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑफिसान येवन बोव घालतकूच हो मातसो साफ केला तेणी. ओन्ली थिंग आय वॉन्ट टू नो, when was the last inspection done? हे आमी आमदार हांगा ट्युरिजम ऑफिसान येवन बोबो घालपाचे, आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड.
when was the last inspection done? I'll tell you the experience what I had. हांव थंयसर गेला तेन्ना तो धाकटुलो भुरगो आसलो स्पीकर सर, आनी हांवें विचारलें वॉट आर द चार्जीस. तो 10, 20, 30 म्हणून सांगूंक लागलो. 10, 20, 30. हांवें म्हणलें 10 किसके लिए रे? मग म्हाका सांगता काणयो. बट रिजल्ट हांगा हेजेर येयला आतां दॅट इट इज 3 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज. हांव कितें म्हणटा, हे जे चार्जीस आहा ते भायर घालचे, so that whoever is the tourist going in, they don't listen to this 10, 20, 30 whatever your small boy who was there. MLA जे मागणी केल्या भितरले रेट भायर मार, या 2 दिसा भितर वी विल एन्श्योर भितरले रेट भायर मारता. समज कोण ओव्हर चार्ज करता, हांवें पयरूय सांगलां, वी नीड टू इन्क्रीज द अवेरनेस ऑफ 1364 द हेल्पलायन. कोणेय समज फोन मारलो ओव्हर चार्ज करता, कितें करता, डिपार्टमेंट विल इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स एंड एक्ट. So issue of the rate is settled. Now second part is legality, Speaker sir. On the floor of the house, if I am committing something, I need to ensure and check the legality. आज त्याने एक टॉयलेट ऑपरेशनल आसा ताजो सुलभाचो सांगलो तो विषय कुशीक सारके. आता सकयल्लो टॉयलेट हांवें सांगलें मी आर गिविंग डिरेक्शन्स टू डू इट. नाव देर इज वन मोर टॉयलेट. स्पीकर सर, टॉयलेट काडपाक टॉयलेट करच्या पयलीं युजेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पीपल पळोवया. वन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वी आर गिविंग इज योर सुलभ टॉयलेट. इफ इट नीड्स फर्दर इम्प्रुवमेंट वी विल गिव नेसेसरी डिरेक्शन्स. सकयल्लो जो हें आसा चेंजिंग रूम टॉयलेट, वी विल एन्श्योर दैट वी मेक इट ऑपरेशनल विथ द हेल्प ऑफ द कंसेशनर और विदाउट, बट वी विल एन्श्योर दैट विदिन दिस पर्टिक्युलर 1 month वी विल गिव द नेसेसरी डिरेक्शन्स फॉर वर्क टू स्टार्ट. आनी जाता जाल्यार सिजना पर्यंत वी विल एन्श्योर दैट दॅट इज ऑल्सो फंक्शनल. पणजेच्या कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान बुधवारा सकाळी मांडवी न्हंयत उफेल्ले अवस्थेत एका अनोळख्या मनशाची कूड सापडली. ही कूड सुमार 35 ते 40 वयोगटांतली आसतली असो अदमास आसा. उजो पालवी दळान कूड भायर काडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली. फुडलो तपास चालू आसा. आज सकाळी 8:30 वरांचेर कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यान हांगा मांडवी रिव्हरीन एक अनआयडेंटिफाईड डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ही डेड बॉडी 35 ते 40 ह्या वयगटान आसतली मेल डेड बॉडी आसा. आनीक मेन म्हटल्यार तेजे गळ्यार हांगा खुरीस आसा. आनीक ही अनआयडेंटिफाईड बॉडी जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलीस हांगा 8, 8:30 म्हटल्यार पावले आनीक मागीर फायर ब्रिगेडीक हांगा आपयले. फायर ब्रिगेडीक आपोवन तेणी ती बॉडी काडलेली आसा आनीक आतां ती बॉडी फुडले रिपोर्टा खातीर येयल्ली आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. ग्रामीण उदरगत खात्या खाला दर एका मतदारसंघात 2 कामां पुराय करपाची हमी मंत्री गोविंद गावडेन दिली. आमदार विरेश बोरकारान प्रश्नोत्तराच्या वेळार ह्या विशीं प्रश्न विचारिल्लो. ग्रामीण उदरगत खात्या कडेन फावो त्या प्रमाणात मनीसबळ ना. अधिकाऱ्यां कडेन हेर पदांचो अतिरिक्त ताबो आसा. ताचो परिणाम कामांचेर जाता असो दावो विरेशान केलो. ताचेर रिती आशिल्ली पदां कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं भरता अशें उतरूय मंत्र्यान दिलें. जे ग्राम समृद्धी योजना स्कीम ह्या स्किमी अंतर्गत आमकां ग्रामीण जे भाग आसा जावं ग्रामीण जी विलेजीस आसा हांगा आमकां प्रपोजल्स धाडून रुरल डेव्हलपमेंटाचे थ्रू आमी डेव्हलपमेंटल वर्क घेवपाक शकता. स्पीकर सर, आतां नॉर्थ गोंयचो जो DRDA आसा तितून आमकां उत्तर गावला त्या प्रमाणे 342 प्रपोजल्स जे आसा ते पेंडींग आसा. तितून आमी क्वेश्चन घातलेलो. त्या क्वेश्चनान विचारलेलें की कित्याक लागून पेंडींग आसा. तितून आमकां रिप्लाय गावलेलो आसा की स्टाफ स्ट्रेंथ जी आसा ती कमी आसा. You say the delay, the reason for the delay is work due to lack of staff. Now, when very specific, I think all the members, Mugele constituency, सगळे काम pending आहे. When will you fill these vacancies? Why are you basically the people are म्हाका दिसता सगळे vacancies जे pending आहे. When will you fill? Your staff is short. Very simple. And ये proposal पर answer दिला. I know for a fact that proposals that I have sent also are pending. Several MLAs are pending, and mainly because of staff. So when will you fill this staff? आमचे फिलिंग ऑफ पोस्ट जो आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन आमी ऑलरेडी संपूर्ण केल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन जाता तितले बेगीन हांवूय पर्सनली फॉलोअप करता, कारण म्हाकाय तेजी कमतरता आसा हें म्हाका खबर आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी आमी पोस्ट क्रिएट करून तांकां सगळे अप्रुवल बीन घेवन आमी दिल्ले आसात. एज सून एज स्टाफ सिलेक्शन ज्या वेळाचेर जातलें. डिले जाता बिकॉज देयर इज नो स्टाफ. स्पीकर, पण तरी आसतना आमी मॅनेज करता. एक गोष्ट कशी आसा न्ही, जरी आमी स्टाफ सुद्दां ना आसले म्हणले जाल्यार आमचे कडेन तशी पेंडींग प्रपोजल विथ द फूल डॉक्युमेंटेशन
जे कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते आमचे कडेन एस्टिमेट बीन प्रिपेर करपा तशें आमचे कडेन तशें प्रपोजल स्पीकर सर कांयच ना. प्रपोजल बरेचशे आमदार आनी बरेचशे विलेज पंचायती आमकां दिता. आमी आमच्या GSYचे मिटिंगेक ते आमी एप्रूव्हय करता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन जाय ते तांच्यानी आमचे कडेन संपूर्ण करपाक जाय. जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन ते दिना तो पर्यंत आमकां फायल प्रोसेस करपाक मेळना. तो विचारता डिपार्टमेंटा कडेन फंड अवेलेबिलिटी आसा काय ना ही कामां करपाक लागून. स्पीकर सर, प्रत्येक जो आमचो हे आसता फंड अलॉट केल्लो आसता आनी फंड अलोकेशना प्रमाणीत म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें आसा की तुमी आमकां 2 कामां दिवची. ती 2 तुमची कामां कशी करून घेवपाक ती म्हजी जबाबदारी आसा. ते फंड्स कशे घेवपाचे हाडपाचे तेवूय म्हाका खबर आसा आनी म्हणूनच हय आनी सप्लिमेंटरीच्यान आमी मागतात बीन. हांवें सांगिल्लें पळय लास्ट टायम हांवें तुमकां फक्त सादे गोश्ट सांगता. आमकां फंड्स अलॉटमेंट आशिल्लो एक्झॉस्ट 3 म्हयने भितर जाल्लो आशिल्लो पूण आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी गरज्यो जाणून जावन लास्ट इन द मंथ ऑफ आमकां जानेवारी फेब्रुवारी ऑफ 2023 ताणें आमकां सप्लिमेंट फंड दिलो आनी मॅक्झिमम आमी कामां पूर्ण करपाक शकिल्ले आसा. आयतारा पणजे चर्च स्क्वेरा लागीं झाड पडून एक चली सोंपल्या उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे रान खात्या वरवीं सर्वेक्षण सुरू केलें. रान खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडली. हातूंतली 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. पणजे महानगरपालिकेन झाडां सांखळपाचें काम सुरू केलां. पणजे चर्च स्क्वेरा लागीं झाड पडून एका चलयेक मरण आयलें. ह्या घडणुके उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचेर राना खात्या वरवीं सर्वेक्षणाक सुरवात केल्या. राना खात्यान पयल्याच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्या. हातूंतली 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या. ही 91 झाडां दोनापावल सर्कल ते मिरामार सर्कल आनी थोडी मध्यवर्ती पणजे भागांतली आसात. मात अजून पणजेच्या चडशा रस्त्यांचें सर्वेक्षण जावपाचें आसा. हे सर्वेक्षण पुराय जाता म्हळ्यार पणजे शारांत शेकड्यांनी झाडां मारपाची राना खात्या कडल्यान शिफारस जावपाची आसा. मात जो मेरेन राना खात्या कडल्यान अधिकृत पत्र येना तो मेरेन झाडां पुरायपणान कातरपाक मेळनात. ह्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी घेवची पडटली. देखून ही प्रक्रिया कायदेशीर रितीन जातली अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पणजेंतली ही झाडां कातरली तर पणजे बोडकी जातली अशी खंत ह्या वेळार मोन्सेरातान उक्तायली. So the RFO has 2 teams now currently. Okay, so we have given them different areas. So yesterday they took up parts of. They went from Donapal Circle all the way up to Miramar Circle. We've told them to take up Central Panjim, Altin, basically all these areas where either there are huge rain trees or where there are public access or next to schools or whatever it was. So we told them to take that up on priority. So they've identified 91 trees. As of yesterday itself, that's only the first day. Now their recommendations vary from trimming to basically cutting the trees. So now there are 15 trees that have to be cut and about 91 trees that have to be trimmed. Cutting the trees now, these are old trees that have been there for quite a long time. The problem is a lot of contractors when they were undertaking a work have cut the root systems of the trees. So that along with the heavy rains, now it's not stopped raining for around 15-16 days now. So there are a lot of other factors also that are contributing to the whole thing. So this is only just 1 day's work. Now it's going to take us a while to get that thing. See, our teams have been deployed also ever since that, even before that incident and up post that tragic incident of that girl also. So now whether the trees have to be cut, we have to ask deputy collector to give us something in writing saying that it's okay to cut the trees. So the moment we try cutting the trees, we have a lot of people who come sit and oppose also. The one tree that Smart City cut also, we have people from all over Goa coming. Now that these many trees to be cut, I'm sure somebody will raise some sort of query or not. So it will be a continuous process. We want them to undertake all of these basically ascertain that each and every tree is safe. So is it. So you need to take a permission from Forest Department to cut these trees? Trimming we don't have to take, but now if you have to cut 15, 20 trees or 30 trees or how many ever Forest Department recommends, we'll have to get something in writing also because it will be 30 trees is a lot of trees. Yeah, you have to go through. Part of the beauty, we have to follow that. Part of the beauty of Pancham is also its tree cover. Exactly. So we don't really want to lose that at the same time. But at the same time, we want to protect the people of Pancham also. We don't want any of these incidents that have been happening. मात एके वटेन ह्या पोरण्या झाडांक लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा आसतनाय राजधानींतली झाडां कातरपाचेर पर्यावरण मोग्यांनी खर आक्षेप घेतला. सुरक्षिततेच्या नांवान इतली झाडां कापप बरोबर न्हय अशें स्पश्ट मत आवारतानो मिरांडा हांणी उक्तायला.
पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदी ह्या झाडांची मुळां कशी कातरिल्ल्यान पावसात ही पडपाक लागल्यात। तशेंच पणजे महानगरपालिकेत एकूय झाडां विशींचो तज्ञ नाशिल्ल्यान ही झाडां अस्त्याव्यस्त कातरतात असो आरोपूय पर्यावरणवादी आवार मिरांडान केला। Loss of life is a very sad thing. No one should lose a life, especially because of a tree. But now we have to go to the root of the problem of this tree. Why did it fall? It fell because the roots were damaged. See, this is a huge tree. The roots are extending up to here. They cut the tree because to build this footpath under the smart city program, they cut the roots. They extended the footpath. They built a footpath on the root. As a result, the roots became weak. I have written several times to the CCP, please do not damage the roots while constructing the footpath or the drains. The CCP has damaged several, and the smart city officials have damaged several trees in the city. Now, a life is lost. Now, who is responsible? We have to pinpoint the responsibility of the person of the authorities who damaged this tree, and that led to the death of a person. A person may be from wherever, but it's a loss of life. It should not happen to anybody. And because of the loss of this life, and because of these dangerous trees, we want to cut all the trees. So that means entire Panjim city will be shaved of all the trees, or whatever they are planning, as per the guidelines of the forest department. The forest officials themselves don't have experts on trees. That's the problem. I've asked the forest department, who are the experts, whether they've got training anywhere. They have absolutely no training. They don't know how to trim the trees. You see CCP how they trim the trees. They trim on one side, on the road side. As a result, you find even in a Kamat hotel, the tree fell because of the loss of balance. There are several trees being trimmed in a complete haphazard, unscientific manner because the people who are cutting the trees, the CCP, has nobody to give them expert guidance. I have put an RTI application. Till today they refuse to answer whether they have experts. They don't have any experts. They only have butchers to cut trees. So we need experts. We need to save these trees. We must find a solution. First of all, we have to protect the trees, the roots. The main cause of damage to trees is the CCP officials. They are causing the damage, and now they're blaming the trees. The trees are not to be blamed. It is the human who are danger to trees, not the other way around. The trees are not danger to human beings. It's the human beings who are causing danger to trees. As a result, the trees are falling in Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक। माविन येरादारी खातें सांबाळपाक योग्य ना तो टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला देखून ताका बेगोबेग पदावयल्यान काडून उडोवचें तशेंच 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक दिवची न्हय अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या। बुधवारा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या आवारांत गोंयचे सगळे टॅक्सी चलोवप्यांची बसका जाली। थळाव्या टॅक्सीकारांनी येरादारी मंत्री माविनाचेर तिडक उक्तायली। टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें। मोपा लिंक रस्त्या वयलो टोल काडून उडोवना जाल्यार पर्यटकांक टोला लागसारूच सोडून वतले। उपरांत GMR कंपनीन पर्यटकांक विमानतळा मेरेन वचपा खातीर सोय करून दिवची असो सल्लो टॅक्सीकारांनी ह्या वेळार दिलो। आमी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला की गोवा मायल्स जे आसा पळय लास्ट 6 वर्सां जाल्यार आमी झगडटा, आमी कोर्टानूय गेले पण आमकां न्याय तो मेळोंक ना। बट जेन्ना हो टॉपीक विधानसभेन आयलो, जेन्ना आमकां ऑपोजिशनान काडून भायर उडयले गेले पण विशय खंय तरी डायवर्ट केले। आयज माविन गुदिनो जो स्टेटमेंट आमच्या टॅक्सीकाराचेर करता, वायट उलयता तो माफिया म्हणून आनी कितें कोण ताका हे करता माती खबर उलयता, पण ताका एक्चुअली म्हाका काउंटर करपाक नाकात कित्याक ताका लज ना। ताका जर लज आसली न्हू आयज जाल्यार हे 5 वर्सांक तो आमचो विशय सोडटलो आसलो। हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल CMा कडेन मागलेले हो कॅपेबल ना एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून, ताका काडून उडोवचो म्हणून, पण आयज पर्यंत CMान ती दखल घेतलेली ना। टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हणून टॅक्सीकारांक, आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें एक उतार घेतला। जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले। मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी, तेंच्या GMRाक घालूं दी कोणाक कितें करता ते, तो आमचो विशय ना। आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपया दिवचे ना। कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो माविन गुदिनोच सांगतात हे माफिया म्हणून, आनी जेन्ना हे GMR लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल CMाकूय कळना। हे उलयता वयल्यान गेस्टाक शणपणां सांगता, इवन एका लेडी गेस्टाक म्हाका दिसता अंजुनाका खंय तरी एटॅक जाल्लो आहा तेजेर,
एकट्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराचेर कंप्लेंट जाल्लेली आहा. मावीन गुन्हो हे दिसना बाबा ते क्रायम करता हे ते दिसना ताका. आनी आमी खंय मातशे 100-200 रुपया खंय वाडोवन चड सांगना आमी कोणा तरी आसतना तो मावीन गुन्हो म्हणटा आमी माफिया म्हणटा. हो केदो व्हडलो माफिया मावीन गुन्हो. आतां येस आनी कंटिन्यू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो स्टेटमेंट करता न्हू तो गोंयकार 18,000 टॅक्सीक लावन 500 कोटी 500 crores मायंड कर 500 crores लॉस जाला म्हण. कित्याक लॉस जाला? आतां आयज आमचे हाय एंड व्हेकल्स आहा भुरग्यां कडेन क्रिस्टा आहा, कार्नवाल आहा, हायक्रॉस आहा, अर्टिगाज आहा. आमी GST पे करून आमी गाडी वाडटा. हेका आमचे फिटनेस पासिंग मिटर मेट्रोलॉजी मागीर मिटर पासिंग मिटर रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स मागीर वेट्स एंड मेजर मागीर GPS ट्रॅकर रिन्युअल प्लस गाडीचे सगळे ऑल टॅक्सीस आमी इतले आमी पे करता. आयज एक पासून गोवा मायल्सा कडेन हाय एंड व्हेकल्स ना. सो कशें गव्हर्मेंट लॉस जाता पयशे गेले खंय गव्हर्मेंटा कडेन. स्नेहा सोटीकऱ्या सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव होली स्पिरीट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख लंपास केल्ले लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. ह्या चौकशी उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिल्या. मडगांव होली स्पिरीट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख रुपया परस्पर आपल्या खात्यात जमा करून लंपास जाल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. ह्या चौकशी उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिली. ताणें 3 लाख रुपया तेन्ना हाडून भरले न्ही ते 14,96,000 रुपया उरले. जाल्यार सद्या आमी ताचेर इन्क्वायरी सुरू केल्या. ताका आमी जो आमचो स्टाफ आशिल्लो ताका ताचेर आमी आमची जी इन्क्वायरी आसा पळय एज पर कंडक्ट रुल्स ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी आतां पळोवया तो हे करताले. अजून रिकवरी जावना. अंडर सस्पेन्शन आसा. सोपो कलेक्शनाच्या घोटाळ्यात जायत्या जाणांचो हात आसूं येता म्हणून पालिका ही कारवाय करपाक भियेता. एका म्हयन्या आदींच ह्या प्रकाराची चौकशी करपा खातीर नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आनी मुखेलमंत्र्याक ह्या प्रकाराची चौकशी करपाक पत्र बरयल्ल्याचे सावयोन सांगले. ह्या घोटाळ्यात 17.5 परस मायज पयशांचो घोळ आशिल्ल्याचोय दावो आदलो नगराध्यक्ष आनी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला. एक बारीक कलेक्शन करपाक शकता. हे आजपासून 17.5 लाखाचे बरयले पण आमच्या मतान 20 लाखाचे सुमार वयर आसा. कित्या खातीर कित्याक जे एक्च्युअल सेल दाखयला आनी स्टॉल्सांचे अलॉटमेंट दाखयला तांचे हेजेर दॅट इज लेस. कितलेशे जाणां स्टॉल अलॉट केला पूण रिसीट दिवना इतली आमची खात्री आसा. सपोज तो मेळना लुकआउट नोटीस घालपाक जाय. धाडा सगळ्या पुलीस स्टेशनार हे सर्क्युलेशन करा की हो मनीस हे आहा म्हण. सो हिंग वयतले दाखोवन दिता की हांकां हे हॉटेलाक कशे भाशेन भितर हाडपा नाका. आनी दुसरें आमकां हें दिसता की गोडे हे भितात जायते जाण आसतले इनवॉल्व ते भिता की आपल्याकूय बोट दाखयत म्हणून. 26 जून 3 लेटर केल्या. एक चीफ मिनिस्टराक केल्या, एक चीफ सेक्रेटरी हू इज ऑल्सो द चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी आनी एक DMA केल्ले आहा. आनी डिमांड केल्लो आहा आमी की हे आमकां रिकवरी जाय म्हणून आनी हाजेर एक्शन जाय. एक ना एक दीस हे कारभार चलता ते प्रमाणे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जावपाची आसा. ऑलरेडी कितलेशे त्रास पडटा सॅलरी फारीक करपाक. आनी ज्या दिसाक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जाता जाल्यार ह्या सगळ्यांनी इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी आपले पार्ट हें करचे पॅट करचे की आमचो हें आसा म्हण सहभाग आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जावपाक. हातूंत सगळें हें जालें तरीकय आतां 1 म्हयनो जालो तरीकय मडगांव म्युनिसिपल पुलिसाच्या हाताक योगेश शेटकार लागना. मडगांव पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते म्हणटात की योगेश शेटकार खंय एब्सकॉन्डिंग आसा. जर तो एब्सकॉन्डिंग आसा जाल्यार मडगांव पुलीस हाका लुकआउट नोटीस कित्याक काडनात हो एक प्रश्न सद्याक सगळ्या मुखार पडिल्लो आसा. आनी मडगांव पुलीस कित्याक रावल्यात हाजे पयलीं 2दा तांणी ताका नोटीस सर्व केल्ली आनी तरी आसतना योगेश शेटकार त्या पुलीस स्टेशनार आयलो ना. आनी आजून पर्यंत ह्या केसीक कित्याक कारवाय जाना हो एक प्रश्न सगळ्या मुखार पडटा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणीकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून